हांगासर एक रेसिडेंट जेंचे नाव आसा दामोदर साळगांवकर यांच्या घरान थंय गेली 10 दीस जाला पावसाचे उदक भरला. तेंच्यांनी खुबशे अथॉरिटी कडेन कंप्लेंट दिला पण तेंचो अजून कांयच रिप्लाय येवंक ना और कांयच हेल्प पावूंक ना. ते म्हणटा की हांगासरले जे रियल एस्टेट डेव्हलपमेंट वर्क चल्ला त्या कामा खातीर हे सगळे उदक भरला खंय. ते म्हणटा की फुडले 2 दिसांनी जर उदक अजून कमी जावंक ना और काय हेल्प जावंक ना जाल्यार तेंचे घर कोसळपाचे चान्सेस आसा. आज आमी पहिले सगळ्यात पयलीं म्हणजे एक इंट्रोडक्शन जे दिता दामोदर साळगांवकर जो आसा तो हांगा भारतीय जनता पार्टीचो बूथ अध्यक्ष आशिल्लो. आतां आसा काय ना म्हाका खबर ना. आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक बरो कार्यकर्तो. आज ताजेर जो हो प्रसंग आयला हांव मागता आमचे प्रदेश अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे कडेन की स्वता लक्ष घालचें हातूंत. कित्याक जशें ताणें म्हणलें मेयरा कडेन तो वचून आयला, डेप्युटी मेयराकूय मेळ्ळा. म्हाका स्वताक तर जर तुमी विचारत जाल्यार म्हाका ह्या लोकां कडल्यान कांयच अपेक्षा ना. बट म्हजी विनंती आसा आमच्या माननीय प्रदेश अध्यक्षाक की प्लीज हातूंत लक्ष घालचें. हांव तांकां पर्सनली फोनूय बीन करतलो ह्या विशयाचेर आनी कितें तरी हाजेर सोल्युशन काडचें. आतां जशें ताणें म्हणलें फर्स्ट टायम उदक आयलां. दिस इज नथींग बट जे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट चल्लां तालिगांव हाजो डायरेक्ट परिणाम आज आमच्या स्थानीक लोकांक भोगचो पडटा. 2-3 दीस पयलीं शंकरवाडी बोरभाटान आमी पळयल्लें थंय जो एक मोठो प्रोजेक्ट येता ताजो डायरेक्ट इफेक्ट कसो सायडीच्या घरांचेर जाला तो आमी पळयलो. आज हो दुसरी केस पळयता हांगा एक डेल्टिनाचो प्रोजेक्ट येता तशेंच एक कामराबाट. हांव सदांच म्हणटा की ह्यो ज्यो एरियाज आसा ह्यो कॅचमेंट एरियाज आशिल्ल्यो आमच्यो. हातूंतल्यान उदक सगळें आयदर जमनीन पोनाक वतालें किंवा आमचे हांगा जे रूट्स आसा जे वाया सांतिनेज नाला जे मांडवीक वताले हे रूट्सूच आज ब्लॉक जाल्ले आसा बाय दीस न्यू कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. जाची परमिशन्स जी दिता ताजी जी बॉडी आसा आमची NGPDA ताजी चेअरमॅनूय बीन हांगची तालिगांवची स्थानीक आमदार आसा. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा म्हणजे स्थानीक घरांचेर ताजो कितें परिणाम जातलो, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट कितें जातलो हाचें स्टडी करनासतना एक जाय तशी परमिशन्स फॉर बीग हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सीस हो जो दिवप चल्ला हाजो मोठो परिणाम येणाऱ्या काळान आमचे जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग रियल इस्टेट रेसिडेंट्स आसा तातूंचो हांवूय बीन एक आसा. आनी अशीच आमची जी स्थानीक घरां आसा म्हणजे जी आतां हे मूळ तालिगांवचे लोक जे पयलीं पासून तांची सगळ्यांची हांगा धाकटी घरां आसा, मातयेचें घर आसा, हे जर अशें आतां 10 दीस तो म्हणटा की घरांच्यान उदक आज देवाना आनीक एक म्हाका दिसता 2-3 दीस अशें उरलें जाल्यार हें मातयेचें घर कोसळटलें. सो परत अपार्ट फ्रॉम श्री सदानंद तानावडे आय डोंट सी एनीबडी whom I can appeal to आयच्या काळान की कितें तरी हाजेर स्टेप्स घेवची आनी खंयचे तरी एक ड्रेन आमकां कितें तरी वाट काडची पडटली WRD किंवा PWD. मोर देन PWD म्हाका दिसता WRDच्या इंजिनियर्सांनी हांगा इन्स्पेक्ट करून हाजेर कितें तरी वाट काडची पडटली नाल्यार हीज हाऊस इज इन डेंजर विच इज एब्सोल्युटली बीइंग सीन विथ द नेकर. तुमच्या आधी नाव सांगा. हांव दामोदर साळगांवकर उलयतां. 10 दीस जाले हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम जाला आमकां आनी घरान पसून उदक पावले हांगा. इतके दीस जाले हांवें सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट करून पळयले. संजीव नायक मेळ्ळो ताका, मेयराक मारलो पूण कोणूच आयकना. सगळे म्हणटा कितें करता काम अजून खंय पावना. आनी 2 दीस जाले आमी घरान सगळीं बरी ना पडल्या. कितले दीस जाले उदक भरला? हे 10 दीस जाले. 10 दीस जाले. कंप्लेंट कितले फावटी केल्या तुम्ही? कोण ना येयल्या म्हणटा, पावल्या म्हणटा, करता काम चालू आसा म्हणटा. कितले घर आसा ह्या सायडीन? हे आमचें एकूच घर आसा हांगा. एकूच घर. आता कितले मेरेन उदक पावलं काय सध्या काय वाडलें? राती घरान येयल्लें उदक सगळें. घरान गेल्लें उदक. कमी झालं. आतां मातशें कमी जाला. पावस कमी जाला न्हू. पावस वाडटा तशें? पावस वाडटले आनी आतां बुडटले. आतां पावसाची हें आसा अलर्ट दिला न्हू. आयज बुडटले घर दिसता म्हाका. आतां आयज मेरेन केन्ना अशें जालें इतले वर्सां? ना केन्ना जावना. हे फर्स्ट टायम जाला. कितें रिजन अशें? रिजन म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाचे न्हू लायन्स. हांगा डेल्टिनाचे येयला प्रोजेक्ट येयला तो येयला ते पायप सगळे आयरन क्लॉज जाले ते कोणूच पळयना. हांगा पयलीं उदक जे पावसान जे उदक येता ते कशें वता? रूट कसो आसलो पावसान? रूट असलो तर फाटल्यान उदक वयतालें हांगा PWC कडेन. आनी ते PWC म्हणटा कितें आमचे कडेन काम जायना म्हणटा ते म्हणटा वयर लेवलाचें केलां तेंच्यांनी म्हणटा ते. आमी कशें देंवयतले उदक म्हणटा ते जेईक बसून मेळ्ळो. सध्या आमी आसा टोंका सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट एरिया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.